आजची मिटींगेत दोन विशय आशिल्ली. कितें आसा टुरिजम MPT गोवा गव्हर्मेंटाचें कोऑर्डिनेशन जावपाची गरज अशी दिसलें. आनी म्हणून फॉर एग्जाम्पल आज आमची क्रूज टुरिजम जो आसा हांव टुरिजम आसतना एक जेटी दिली ती ऑलरेडी जाली. आज परत आमी क्रूज टुरिजम असो एक्सपांड करपाक करतात आनी एक जवळ जवळ आमी 125 कोटी रुपया ह्या सगळ्यांक दिल्ले आसा. जे काम क्रूज टुरिजमाचें काम चालू आनी मोठ्या प्रमाणात क्रूजांक हाडप तेन्ना गोंयचो टुरिजम आसतलो. पूण टुरिजमाक तांकां एक करपाक कोऑर्डिनेट करून तांकां एकमेकांक मेळटा. दोगूय एकत्र जावन खुबश्यो गोष्टी बऱ्यो करूंक शकता, बेगीन काम जावंक शकता. आनी काही विशय आशिल्ले रोपवेचे विशय आशिल्ले आनी कितें आशिल्लें ते सगळें आज जालें. आनी मेन म्हणजे हें काम तें बेगीन जावचें आनी ते कामाची पाहणी आमी केली, काम ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. आनी वेगवेगळ्या पोर्टाचे काही विशय आशिल्ले ते आयकून घेतले आनी रिव्यू मिटींग जाली. आनी हातूंतल्यान एक बरी गोश्ट आसा की फ्युचरचे सगळे आमचे प्रोजेक्ट आसतले, प्रोग्राम आसतले ते टुरिजम मिनिस्ट्री गोवा आनी MPT म्हणून बरोबर हातान हात धरून बरे रितीन करतले हे तातूंत आज जाता.